प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो पयलो विसवोर वोड 18 ते 23 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्सेस 18 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवय मारेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गमून आयलें. तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव ओबोंक ताका खुशी नासली. देखून तिका कुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका स्वप्नांत सोरेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन करूंक घेवंक भियेनाका, कित्याक तिच्या कुस्म्यांत गर्भ आसा ते पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सोरेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात, एक आंकवार चेडूं गर्भेस्त जातलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमच्या सोबे देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजूचो जल्म जालो. आनी आमी लुकाचो पयलो विसवोर वाचीत जाल्यार आमी थंयसर पळयता कशे भाशेन आंज बडवो गाब्रिएल मोरयेशी येता आनी तिका सांगता, तूं गर्भेस्त जातली, तूं आवय जातली, तुजेर पवित्र आत्मो येतलो आनी तूं आतां एका भुरग्याक जल्म दितली आनी ताचें नांव जेजू म्हूण दवरतली. आनी बाबा आंज बडे गाब्रिएलान तिका आजुनूय एक सांगलें, तुजी भयण, बापूल भयण इलिझाबेथ, जी जाणटी पिरायेचेर आसा, ती पूण आतां गर्भेस्त जाल्या 6 म्हयन्यान आसा आनी ती आतां एक भुरग्याक जल्म दितली. आनी बाबा जेन्ना मोरी हें खबर आयकता, ती नाजरेत गांव सोडून जुद्या गांवांत वता आनी पळयता की खरेपणी जें गाब्रिएलान सांगलां तें घडलां म्हणून. इलिझाबेथ 6 म्हयन्यान आसा आनी ती आतां 3 म्हयने थंयसर रावून ती आतां इलिझाबेथाक आदार करून ती पोत्तून नाजरेत गांवांत येता. आनी जेन्ना ती पोत्तून नाजरेत गांवांत येता, आतां ती गर्भेस्त जाल्या 3 म्हयन्यांनी आतां अशें दिसता की ती खरें गर्भेस्त जाल्या म्हणून. आनी जेन्ना जुजे पळयता की ती गर्भेस्त जाल्या म्हणून, तो आतां तिका सोडूंक सोदता. आनी भाव भयणीनो, मोरी जी आतां गर्भेस्त जाल्या, तिणें कडेन वायट करूंक ना, तिणें कोणें दादल्या बरोबर संबंद दवरूंक ना, फकत जें तिच्या कुस्प्यान आसा तें पवित्र आत्म्या उदेशी जालां. पूण जुजे नोको, पूण देव आतां जुजेक सोपणान सांगता, म्हणटा जें मोरयेच्या कुस्प्यान आसा तें पवित्र आत्म्या उदेशी जालां. तूं तिका सोडिनाका, तिका तुजी बायल म्हूण मानून घे. आनी जुजे भाव भयणीनो, जेन्ना हें सपन पळयता, तो उठ्ठा आनी मोरयेक आपली पतीन कोत्ता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी पळयता कशे भाशेन जुजे आनी मोरयेन फकत आपली चोत्राय जेजूचेर, देवाच्या उतराचेर दवरली. सोपणान जें देवान सांगलेलें जुजेक ताणें घडोवन हाडलें. जे भाशेन आंकवार मोरयेक गाब्रिएलान सांगलें, तूं आवय जातली एका भुरग्याची, पूण मनशा बरोबर संबंद दवरून पूण पवित्र आत्म्या उदेशीन तिणें सत मानलें. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमची परिस्थिती वायट आहा, आमच्या जिवितांत कितें आडखळ आसा, आमच्या जिवितांत कसली पिडाय येयल्या जाल्यार आमी कितें कोत्ता? आमी आमचो भावार सोडटा काय? आमी हांगा थंय धांवता काय? आमी खरेपणी आमची चोत्राय देवाचेर, जेजूचेर, ताच्या उतराचेर दवरून आमी खरेपणी जियेता काय? तर आयज खेरीत भाशेन जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता आनी पळयता कशे भाशेन जेजूचो जल्म जालो, कशे भाशेन आपले आवयन, मोरयेन आनी जुजेन देवाच्या उतराचेर चोत्राय दवरून एक जैतिवंत जिवीत जियेलें,
तेच भाशेन भाव भयणीनो आमकांय गरज आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरून. कितले फावटी आमी फकत मागणी कोत्ता, हांकां सांगता तांकां सांगता, पूण आमी आमची चोत्राय जेजूचेर ताच्या उतराचेर दवरिना. तर आयज खेरीत भाशेन ज्या भाशेन मोरयेन आनी जुजेन आपली चोत्राय जेजूचेर दवरली, आपल्या उतराचेर दवरली, आपल्या देवाच्या उतराचेर दवरली आनी एक जैतिवंत जिवीत जियेलीं, तेच भाशेन आयज आमी खेरीत भाशेन आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरुया. आमी आमचो भावार्थ देवाचेर दवरया आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोन एक जैतिवंत जिवीत जिवंक, एक खरी क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.